covered yourself properly. हिंदी में ही बात करना आप अच्छा लोग रहेगा। ठीक हो गए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। अब समस्या क्या आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या बीमारी है, तो वो आप ही बता सकते हैं सबको कि क्या बीमारी है। आप बता सकते हैं लोगों को भी इसमें कितना आप लोगों को तकलीफ हुई, क्या आपने किया और कैसे आप ठीक हुए। क्या लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कोई छूत की चीज़ नहीं है, ये किसी को भी बीमारी हो सकती है और कोई भी बीमारी जैसे होती है वैसे ये भी एक बीमारी है और हम सब लोग ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है, जो बुज़ुर्ग हैं जिनको और बीमारियां, उनको और केयर लेने की ज़रूरत है। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, तो लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो स्टिग्मा लगता है उसको आप लोगों को ही समझाना पड़ेगा लोगों को, जिससे कि न लगे। किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, ये भी हुई, लेकिन इसमें कोई स्टिग्मा लगने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम ही लोगों को अपने परिवार वालों की देखभाल करनी है, ये आपको सबसे आपसे ज़्यादा कौन समझ सकेगा। तो हम इसीलिए आपसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं कि आप खुद सबको बताएं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपके साथ जो हुआ वो किसी के साथ न हो, ये भी ज़रूरी है। क्या क्या हमको प्रिकॉशन लेने चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए जिससे कि लोग ठीक हो, और इसमें कोई ऐसी स्टिग्मा लगने की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग सोचे कि आपसे बात कर लें, आपका मन जान लें और आप हमारे एम्बेसडर्स बने और लोगों को समझाएं कि देखिए ये सच्चाई है। इसीलिए हम चाहते थे आपसे मिलना। थैंक यू। नमस्कार। सगळ्यात पयली मना काळजांतल्यान तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत ह्या इंटरॅक्शन प्रोग्रामाक। आमचे राज्याचे चीफ सेक्रेटरी श्री परिमल राय हांगा आसा आनी तुमकां सगळ्यांक कोऑर्डिनेट करून मुद्दामून आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट, आमचे वेगवेगळ्या ऑर्गनायझर्स हांच्यांनी तुमकां मॅसेज दिली की तुमी हांगा येवपाक जाय आनी तुमचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता इतक्याच खातीर तुमी विलिंगली येवपाक तयार जाले। थोडे जाण भियाता कित्याक हांव तें बी सांगता। अरे म्हाका कोवीड जाला म्हणून कोणाक तरी कळात काय म्हणून। अरे कोवीड हो तुका जाला तो म्हाकाय जावं शकता। आमचो श्रीपाद भाऊ आज एडमीट आसा। आतां एका श्रीपाद भाऊ कोवीड जाला म्हणून जगाक खबर आहा। आमचो खुद्द म्हणजे देशाचो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हाका कोवीड जालो, हें कितें जगाक खबर ना? मागीर तुका आपल्याक जालो हें दुसऱ्याक कळ्ळें, तूं भिवपाक जाय कित्याक? हांव म्हणटा तें ती पयल्यान पयली गजाल आपल्या तकलेंत एक गजाल घालूंक जाय की ह्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान आपूण बरो जालो म्हणजे आपल्या कडेन इम्युनिटी क्रिएट जाली, आपल्याक परत हेजो धोको ना, ही सगळ्यांत व्हडली गजाल। आमकां आजुनूय तशें भियोन रावंक जाय। हांव परत सांगता की आमकां जावन वचोंक ना, तुमकां जावन गेलो, तुमकां आतां भिवपाची गरज ना खरें म्हटल्यार, कारण तुमकां जावन गेलो। हांव त्या जाणटेल्या बाबाक पळयतालो, खरोखरूच म्हणजे ताका तर एप्रिसिएट करपाक जाय। बाबा वर्सां कितली? आयकूंक कमी येता आसतलें। 90 वर्सांचो, म्हणजे तो तर म्हणपाक जाय ही इज अ मॉडल एक्चुली आमच्या खातीर। ताजी खरोखरूच म्हणजे इम्युनिटी इतकी बरी, 90 वर्सांचेरय तो म्हणजे कोविडांतल्या हितूंतल्यान महामारींतल्यान बरो जाता। आमी एप्रिसिएट करपाक जाय ताका। ओके, हें जी आसा पळय न्हू, ही खूब व्हड गजाल आसा। ताका लागून बरेचशे जाण म्हणजे बारीकशे कितें थंयसर केन्ना टायमार जेवण येयलें ना हेज्या बद्दल उलयता, कोण आपल्याक म्हणटा येवन पळयलो, तुमकां पळयता ते सुद्दां मनीसूच दोतोर थंयसरले। शेवटी ते आपल्या जिवाक तशे भिल्यात। रुटीन पेशंटाक जसो 10 फावटी दोतोर येवन पळयता तसो पळयनासलो कोणाक। हांव सांगता इट इज नॉट पॉसिबल, कारण तें केन्ना पॉसिबल आसा। इवन दो हांव तुमकां कळपाक म्हणजे आतां मणिपाल हॉस्पिटलान सुद्दां प्रायवेट हॉस्पिटलान पेशंट एडमीट आसा, तांकां कितें परत परत वचून कोण पळयता ना, दिसांतल्यान 3दां वचून पळयतात, सकाळ दनपार रातचे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो PPE कीट घालून म्हणजे 8 वरां एखाद्या डॉक्टराक सुद्दां थंय रावप हें तशें पॉसिबल ना, कारण ताकाय भितर घुस्पटूंक जाता, गुदमरूंक जाता, आनी तो घातलो ना जाल्यार ताका जावपाचो धोको आसा। म्हणून ताकाय PPE कीट घालचोच पडटा। शेवटी प्रिकॉशन्स ही घेवकूच जाय। ताका लागून म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुमचो एक्सपिरियन्स खंय तरी शेअर जावचो। म्हणजे तुमकां कितें दिसता हे एक्सपिरियन्स जो पर्यंत तुमी उलयना तो पर्यंत बाकीच्यांक कळचो ना, आनी बाकीच्यांक कळना, आनी बाकीचे प्रिकॉशन्सूय घेवचे ना।
ती ह्यो गजाली खंय तरी आमच्या मदीं जावपाक जाय. म्हाका दिसता जस्ट म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट, हांवें त्या खातीर गौरीशान पयलीं सांगलां, हे कितें प्रोग्राम न्हू म्हणजे हांव भाशण करतलो तुमी आयकतले ताळयो मारतले आमी च्या घेतले आनी घरा वयतले. नो, दीस इज अ इंटरॅक्शन बिटवीन यू पीपल एंड वी. आमकां उलोवपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता तुमी 2-2 मिनटांनी ओके बाबा म्हाका केन्ना जालो कितें जालो तो नाका. हांव कोवीड पॉझिटिव्ह जालो, एक तर हांव घरात कडेन रावलो किंवा हांव तुमच्या कोवीड केअर सेंटर खंयसर आसलो, बिचोले आसलो, कोवीड केअर सेंटर कलंगूट आसलो, कोवीड केअर सेंटर हांगा आसलो, थंय म्हाका बरी ट्रिटमेंट. तुमकां जर दिसता आसत कदाचित वायटूय ट्रिटमेंट कांय हरकत ना. आमकां जेवण टायमार मेळनासलें, सोय बरी आसली, किंवा आमकां जेवण टायमार मेळटालें, मातसो टॉयलेट बरो नासलो, कांय हरकत ना सांगपाक. बट जो फॅक्ट आसा तो तुमी सांगचो, तो तुमी शेअर करचो, जेणे करून आमकांय कळटलें. आनी हांव परत सांगता, वी आर रिकॉर्डिंग इट. आमी रिकॉर्ड करता. कित्याक रिकॉर्ड करता? आमचो रिकॉर्ड करता इतक्याच खातीर कारण सगळ्या लोकांनी आतां आनीक कोरोना पासून आमी कितें कितें बाबा शिकपाक जाय. कारण फुडले कितले म्हयने कोरोना उरतलो हो आमकां खबर ना. बट तरी सुद्दां आमकां हेजी प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय. आनी दुसरी गजाल, लोकांच्या तकलेन जो भंय आहा म्हणजे तुका कोरोना जाला, आतां तूं आनी हांव समोर बसला, म्हाका जायत काय कितें, तो येयलो काय पळयटा लोक. आसा लोक आतां बिल्डिंगेन सांगता, अरे म्हाका फोन करून सांगता तेणी वयल्या फ्लॅटान होम आयसोलेशन घेतना म्हणटा, ताका काडून व्हर एकदाचो. अरे तो आपल्या घरान होम आयसोलेशन आसा, तुका कांयच जावचें ना, हें म्हाका परत परत एक्सप्लेन करचें पडटा. हें लोकांक कळोंक जाय. म्हणजे तूं येयलो काय तुज्याय घरान आतां लोक बाकीचे रावता, तांकां पॉझिटिव्ह जावंक ना. ते कोण कदाचित आमच्या घरांतलो एकटोच मनीस पॉझिटिव्ह जाला आसतलो, तो थंय कोवीड केअर सेंटरान रावून येयलो, परत घरा कडेन येयलो म्हणून बाकीच्यांक जावंक ना. हे लोकांक पटोवंक जाय, हे लोकांक पटपाची गरज आसा. त्या खातीर आजून म्हणजे कशे लोक वाळीत उडयल्ल्या सारके, ताका हात लावं नाका, तेंगेर कोण वचो नाका, ताका तेंको नाका. ठीक आसा, आमी आत्तां सोशल डिस्टन्सींग सांबाळपाची गरज आसा. हाजो अर्थ तो दिसलो काय पळ किंवा तेज्या समोर बसो नाका हो न्हू. हो चुकीचो समज लोकांच्या तकलेन भरला. हाज्याय पयलीं दुयेंतां जालीं, हाज्याय पयलीं टीबी सारकिलें दुयेंत आशिल्लें. हें बी जर टीबीचो मनीस फुडें बसला, तो खोंकलो, तो शिंकलो आनी म्हाजी इम्युनिटी जर कमी आसली, जाल्यार म्हाकाय टीबी जावंक शकताली. टीबी सारकिलें दुयेंत जें आसा आजुनूय बी जेची इम्युनिटी कमी आसा आनी जाका जर खूब मोठ्यान खोंकलो जाल्यार ताका जावं शकतालो. मलेरिया सारकिल्लें दुयेंत, तुका जर तो डास चावला, तोच जर म्हाका चावलो आसत म्हणटा तसो, जाल्यार कदाचित तो मलेरिया म्हाकाय बी जावतालो. अशी वेगवेगळी दुयेंतां जी इन्फेक्शियस, म्हणजे आतां स्कीन डिजीज आसतले, एखाद्या म्हाका टच जाल्यार जाता, अशी वेगवेगळी दुयेंतां, तेजी वेगवेगळे रूट ऑफ सोर्सीस आसा. बट कोरोना व्हायरसाच्या बाबतींत हें अशें कांय नासलें की बाबा ताका एकदां जालो काय तो सदांच ट्रान्समीट करतलो तो व्हायरस, असो न्हू. ट्रान्समिशन पावर तेजी कितलो पर्यंत आसा. हो नवीन व्हायरस. आमी सुरवातीक म्हणटाले की कोरोना व्हायरस जालो काय आमी पयल्यान पयलीं ताका कंप्लीट तो क्युअर जायसर दवरूंक लागले, तेज्यो टेस्ट करपाक लागले, परत नॅगेटीव येयसर. ओके, आनी एक एकट्याची टेस्ट 20-20 दीस नॅगेटीव येवंक ना म्हणून 20-20 दीस सुद्दां आमी कोवीड केअर सेंटरान दवरलें. मागीर आमकां नवीन गायडलायन आयली, कारण कोरोना व्हायरसाचेर रिसर्च चालू आसा. मागीर आमकां सांगली की परत तुमी टेस्ट करपाची गरज ना, हें आमीच करिनासले, पुराय जगभर लोक. आमकां कितें सांगलें परत, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम असिम्प्टोमॅटीक जे आसा तांकां 10 दीस फक्त दवरा आनी परत टेस्ट करूं नाका, तांकां घरा धाडा. तांचो व्हायरस ट्रान्समीट करपाची पावर जी आसा ही सोंपली. 10 दिसाच्या उपरांत तो व्हायरस कोणाकूच ट्रान्समीट करिना, म्हणजे घरांतल्यान सुद्दां आसलो जाल्यार ट्रान्समीट. आनी खरी गजाल, आमी कितलेशेच जाणांनी, कित्याक म्हाजेर मुख्यमंत्री म्हणून खूब प्रेशर आसलो, लोकांनी टिका केली की आमी 5,000 लोकांक म्हणाले परत नॅगेटीव येयनासतर धाडून दिले म्हणपाले घरा. म्हणजे आमीच जशें कितें आतां व्हायरस सगळ्या गोंयांत पसरूंक उठल्या. हो चुकीचो समज. म्हणजे एखाद्या दुयेंताचेरय राजकारण करपाचें पळय न्ही रे, तें काही लोकांनी केलें. तांकां पडलेलें ना, लोकांच्या जिवनाचेंय पडलेलें ना, लोक कित्याक भियातलो हेंय पडलेलें ना. त्या ती अशा पद्दतीचो एक वेगळो आतां नवीन गायडलायन येयली आमकां. आतां आमकां तर सांगलां फक्त असिम्प्टोमॅटीक पेशंट आसत जाल्यार 7 दीस खूब जाले. आमी आजुनूय तरी 7 दिसांनी कोणाकूच सोडूंक ना, आमी 10 दिसांनीच सोडटा. बाकीच्या पुराय तुका कळपाक जाय म्हण सांगता, सगळ्या राज्यांनी जर असिम्प्टोमॅटीक आसत ताका सांगता तुज्या घरानूच राव म्हणून. म्हणजे टॉयलेट सुद्दां वेगळी आसपाची गरज ना, तूं तुज्या घरान राव. तो जेन्ना गॅस्पिंग जाता म्हणजे ताका श्वासोस्वास घेवंक जायना,
तेन्ना ताका हॉस्पिटलान वयचो पडटा. ही स्थिती गोंयांत ना. आमकां जोर सुद्दां येता म्हणून एकट्यान जर सांगलें आपूण सिम्टोमॅटीक आसा जाल्यार आमी ताका थंयच्यान उखलून आमच्या कोवीड हॉस्पिटलान हाडटा. आमचे ESIचें हॉस्पिटल आसूं नी, SD हॉस्पिटल आसूं नी, ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांनी आमी तांकां घातले. बट लोकांक बाकीच्या राज्यांत कितें चल्लां तें खबर ना, बाकीच्या देशभरांतल्यान कितें चल्लां तें खबर ना. खंय तरी हांगासर बारीकशी टिका करप आनी कोणाक जो कोरोना जाला ताका आतां टिका करप. म्हाका आयज राज्यांत जवळपास 12,000 प्लस लोकांक कोरोना जालो. हो जालो म्हणजे आमी टेस्ट केलें म्हणून कळ्ळें. टेस्ट करिनासलेले लोक कितले जाण आसा जेका जावनूय गेलो. आमी तेज्या बद्दल उलयत ना. तो जावन तो बरो जालो म्हणजे जेची इम्युनिटी बरी आहा पळय न्हू, ताका खोकलीय येवंक ना आनी ताका मात एकूय दीस जोरूय येवंक ना. बट तेज्या कडेन व्हायरस येयलो, तो पॉझिटीव जालो आनी तो रिकवरी जालो. अशेय लोक आसात. हेजो अर्थ कितें तांकां जावंक ना असो ना. म्हणून आमकां म्हणजे कोरोना जाल्ल्या पेशंटा पासून बाबा तेंचें घर वाळीत उडय, त्या कॉलनीन कोण वचो नाका, तेंच्या फ्लॅटान कोण वचो नाका, किंवा तेंच्या आतांच रनिंग जातलें. म्हणजे आमी होम क्वॉरंटायन लायले, थोडे कडेन आमी बोर्ड लायले, ठीक आसा. बट 14 दीस जाले काय सगळो विशय सोंपलो. ते व्हायरस दुसरे कडेन मात सुद्दां दिवंक शकना. त्या खातीर तुमच्या तकलेत सुद्दां चुकून सुद्दां मातशें जर कितें उरलां आसत आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. हांव ना म्हणना, 100% प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. बट सदांच हो व्हायरस हो आमच्या कडेन उरतलो असो ना. व्हायरस फक्त लोकांच्या तकलेन आहा आतां. म्हणजे कितें आहा, हेका भिवपाचो, तेका भिवपाचो, तेका कोरोना जाला तेका पासून आमी पयस रावंक जाय, पळोवंक जाय, हें करूंक जाय. आनी हे काही लोक तकलेन घालताय बी. हांव परत सांगतलो. म्हणजे काही जाण मुद्दाम घालतात. काही जाणांक कन्फ्युजन क्रिएट करपाक जाय. ओके. त्या खातीर आमकां ह्या कन्फ्युजनाच्या पासून सगळ्या लोकांक जर भायर काडटले आसत जाल्यार सारकें तुमीच उलोवपाक शकता किंवा तुमी सांगलेले आमी व्हिडिओ काही शेअर करूं शकता. आमी ते आमच्या टेलिकॉम म्हणजे दूरदर्शन बाकीचे चॅनल मिडिया हातूंतल्यान आमी तुमचो एक्सपिरियन्स शेअर करूं शकता, लोकांक दाखोवंक शकता, जेणे करून लोकां मदीं जो न्यूनगंड आसा तो कमी जातलो. लोकां मदीं जें कन्फ्युजन आसा तें कमी जातलें. व्हायरसाच्या बद्दल नाका ताकाले तकलेन लोकांच्या भरलां. म्हणजे जेन्ना मुख्यमंत्री खुद्द आमचे जे रिकवर जाल्ल्या पेशंटां वांगडा जेन्ना उलयता तेन्ना लोकांचो भंय वयचो. म्हणजे राज्याचो चीफ सेक्रेटरी आनी मुख्यमंत्री बसूनच जर तांच्या वांगडा बसून उलयता, तांच्या बरोबर च्या घेता आसत जाल्यार हें कन्फ्युजन खंय तरी कमी जावचें म्हणून आयचो अनफॉर्मल प्रोग्राम आमी ऑर्गनायज केल्लो. आनी त्या निमित्तान आमकां कळचो की तुमचो एक्सपिरियन्स. त्या खातीर आपलें नांव ओके आनी आपूण ह्या कोवीड केअर सेंटरान आसलो, आपलो एक्सपिरियन्स थंयतलो. इतक्यो गजाली तुमच्या प्रत्येका कडल्यान सांगच्यो आनी त्यो सांगता आसतनाय जें म्हाका दिसता पळय न्हय तें हांव मदीं उलयतां. कळ्ळें. अशा पद्दतीन सगळ्यांचो एक्सपिरियन्स जो आहा हो आमकां खूब उपयोगी ठरतलो. आनी दीस वील बी हांव परत सांगता म्हणजे फाटल्या 100 वर्सांक असलें दुयेंस जावंक ना. योगायोगान म्हणजे आमी म्हणटा कशें प्रत्येकाक ह्या फेजींतल्यान वयचो पडटा. घडये कदाचित आतां जालां. ह्यो डॉक्युमेंटरी फुडल्या 100 वर्सांक केन्ना तरी असो वायट प्रसंग येतलो पळय न्ही रे तेन्ना हे सगळे एक्सपिरियन्स हे सगळें जें आसा पळय न्ही हें शेअर केलें वतलें. आमी ऑलवेज म्हणजे डॉक्युमेंटेशनाच्या रुपान आमी म्हणटा शिवाजी महाराज जावन गेलो तेजें डॉक्युमेंटेशन जशें करून दवरलेलें आहा पळय न्ही रे ह्याय कोविडांतल्या महामारींतल्यान राज्याचो प्रवास कसो जालो हाजें एक डॉक्युमेंटेशन जातालें. तें डॉक्युमेंटेशन परमनंटली उरता. फुडल्या 400 वर्सांनी केन्ना तें वाचलें वता पळय न्ही रे तेन्ना ताजो उल्लेख जो आसा हो केलो वता. ओके. ताका लागून स्टार्ट फ्रॉम यू. तुजें नांव सांग आनी तूं खंय आसलो आनी तुजो एक्सपिरियन्स सांग. I had stayed in the girls' hostel, Pednem, Jigyasa Vaishnav. I had stayed in the girls' hostel, Pednem, Mapsa, for 3 days, and after that I was home isolated for 18 days. And while I was there, the same problem, I was not getting food on time, and nobody was taking care. We were just kept there. Like go and sleep all the day, don't do anything, and they were not giving medicines, hot water also they were not giving, anything not. Then I came to my house and there I stayed. I didn't came in contact of anyone, and everything was good. I didn't felt that I am a COVID positive. Everything was normal. I was asymptomatic. And that's all. Thank you. Rahul.
So my entire family had COVID. We all stayed at the Margao residency. Now, we had a very good experience there because everything was taken care of. But I want to speak to you about this initiative more. I really appreciate this because I have, on my personal level, tried to spread awareness. We have a group on social media for COVID help in Goa. So I posted my entire experience about this because simply looking at people, talking to people, they do not realize what the virus is, what happens afterwards, or how do you treat people after they get it. Because till date, I have people telling me, please don't talk to me, please don't meet me. For this simple reason, I had COVID. They don't realize that the virus has a specific time period. Second of also, there's rampant misinformation going around people, and they just simply do not understand the symptoms. I really appreciate this initiative that you're going through. And overall, so compared to what I've seen in other states and heard from other states, Goa is doing much better in terms of policy and the way we're dealing with the virus. Thank you so much. What you are doing? I have a business, sir. I have a startup. Where you are staying? Talegaon. In Talegaon you are. Yes, sir. You have your startup. Yes, sir. Okay, you have completed your engineering? No. I graduated from 12th standard. I launched my business after 12th. Yes. Very good, very good. Virus by which what we have been talking about is 7 to 10 days after that it is not infective. Honestly, sir, like as you said, from what research suggests, it is it's subjective, right? Because someone can be infectious for a long time, someone can be infectious for less time. But more or less, everyone gives up the virus. Like, the spreadability of the virus reduces in 10 days. So I honestly recommend the way experts are saying it, 10 days is more than enough. That I feel is good, because then the system isn't overwhelmed like keeping people for 20 days, it doesn't get overwhelmed. So everyone has enough beds. And you had no symptoms? I personally, sir, I had fever, and in 2 days my fever went away, and then later on I was admitted because then home quarantine wasn't allowed. But I'm glad. What kind of medicine did you take? I just took Crocin. Only Crocin. Basically, you were trying to attack the symptoms. Just the symptom, because there's no other thing to do. I was taking Crocin, and since my father got it first, we took vitamin C and zinc to get our immunity up, and that's it. That's all we did, and it just passed over. Except for the uncertainty that comes with the virus, it wasn't really all that scary because I was researching everything about it. That's why. People like you will have to make people understand that virus is in the body and not in the mind. Absolutely. The day it is out of the mind, everybody will be normal. Absolutely. We have Absolutely. to take care of ourselves and others, but we have to understand that this can affect anyone. Exactly. People just don't understand that, sir. It's just sad that people aren't realizing the fact that if I get it, even you can get it from somewhere else, not from me. Anyone can get it. It's just a situation wherein they can't accept the fact. They're scared. Exactly. This is a very good initiative because you're letting everyone talk. That's really amazing. Thank you so much. Good evening, sir. My name is Mrs. Shilpa Nadkarni. I'm from Fonda. Sir, first my husband tested positive on the 24th of July. My husband works for Zuari Industries. He had a very, very normal flu-like viral fever. And the doctor told him not to rush for corona testing, just wait. And with the paracetamol from 101, it went down to 98.5. And I was like, my husband has viral fever, I need not worry. And I was roaming around because I had to buy the essentials. So but somehow I don't know what he felt. He just rushed for a corona test because he's a very he gets stressed very easily. So I said, okay, go. Then he went for self-testing, and then after 2 days, we got a call from the ID hospital, TISC Fonda, that you are positive, and your family has to get swab testing done, and then whoever has come in contact with you, everybody. So then he said, okay. Then he was sent to GTDC Pharmagudi isolation. And he was given the home quarantine option, but he said, let me go because the people in the building will be scared. Because everybody was scared, sir. Everybody was literally scared as if the building is on fire. And I have a special child. My child has mild autism. I have an 11-year-old boy. And because we have a little spirituality in our house. We believe in God, and we pray regularly. We do namasmaran. So because of all that, I could really be very cool, very positive. And my husband is gone into isolation. I don't know what's happening. And the building people are literally they are like, when is the fire department going to come and sanitize the building? They are asking me, have you got fever?
Do you have any symptoms? Have you got tested? When will you get a report? Do you need help was the last thing anybody could ask me, sir. And I was like shocked that the people whom I thought were my family, all of a sudden I had become an alien for them, sir. So I don't complain, I don't blame anybody. I know there's fear. But sir, it is unwarranted and it is unnecessary. Like in a very rushed up state, I packed all the medicines in my husband's bag because I didn't know what facility was available at the COVID care center. And then I got fever. And there was not even a paracetamol pill in the house. And I called up my neighbors. Nobody offered help to to provide a pill. Then I had to call the punch member, the local punch member, and then he rushed with a strip of a paracetamol. So I'm so thankful to Corona, sir, because it has opened my eyes and it has shown me the true faces of people. These people who I felt were a part of me and my family. They showed me their true colors, and I'm really thankful, sir, because otherwise I would have never realized the importance of God. You know, like God, it was going on, चल रहा था, पर वो जो मन से होता है ना सर, एक जो बिलीव करना कि अगर भगवान है तो भले कोई ना हो, मुझे कोई ना कोई हेल्प करेगा ही, वो हेल्प मुझे मिला ये इस दौर में. और मेरा बेटा उसको ऑटिज्म है, पर वो काफ़ी ओबीडियंट है. सो आई टोल्ड हिम, बेटा यू आर नॉट सपोज टू गो आउट ऑफ द हाउस, वी आर होम क्वारंटाइंड. तो उसका एक रूटीन है, वो सवेरे स्टेयरकेस के ऊपर सर ही गोज अप एंड डाउन द स्टेयरकेस. पॉजिटिव नो सर आमका टेस्ट केलं आहे. And people were waiting for our test, but then we were home quarantined because our immediate family member. And then after 2 days, we both tested positive. Yeah. I had opted, but luckily for me, the health officer didn't allow me to home quarantine. She said, your son is a special child, and he's a young 11-year-old boy. You better go into COVID care because I'll put your husband in your room. And she gave me all the incentives. You please go, don't stay back home. And so it worked very well because had I been at home, I would care only for my son. I would not even bother about myself because I was under so much stress, and maybe I would have gone into a further maybe could be into a further advanced stage of corona, could be, I don't know. But sir, the facility at GTDC was so amazing. I mean, we could not go on a vacation because of lockdown. And I felt that God gifted me a vacation. I'm so happy, so happy. And it was my husband's 50th birthday during that period, so we celebrated. Yes, celebrated at government. Yeah, at government expense, and my friend gifted my husband a cake, and somebody got some snacks, and we had a good party. So I'm very happy, sir. I mean, it's a memory I'll never forget. So I'm very happy, and I want to thank, even the food, sir. Even the food was so amazing. It was like homemade food, and like, you know, everybody was thanking that person. You know, I mean, I could not get to see him because people. I mean, we weren't allowed to move very freely because after all we are corona patients. But the caterer did a very good job at GTDC Pharmacody. It was like homemade food. I mean, I think his 7 generations will get blessings for whatever. So, sir, and even yours, sir, for providing all of this. Thank you so much. And and I would like to thank all the healthcare staff at ID, the health officer, Dr. Smita Parsekar, the Dr. Ananga Dhawadikar. They are working day in and day out to track, and there's no one pending case in Ponda, sir. They are all tracked. Yeah, thank you so much. What is your message to the people of the state? So actually, I had written a little about. So about insensitivity and discrimination, I faced a lot of insensitivity from my own friends. And educated people are behaving like as if, you know, I don't know, they have lost their senses. And it is not done, sir. So I think people like us should raise awareness. We should be given a little more information and a little resource, and we can go around spreading the word. I told the Punch that I'm available. Anybody needs medicine. Any infected person needs medicine. Any infected person needs care. Any infected person needs food. I will do it myself. Because sir, when I was sick, the lady who provides homemade food refused to give me food because she came to know that I'm on home quarantine. That day, sir, I cried bitterly that day. It was so bad, you know, sir.
that how can people be so insensitive? I mean, if you leave a food parcel outside my door, you won't get corona. It was very difficult, sir. And also this friend who gifted my husband a cake, another common friend who also bakes told her, "Arey, why did you do so?" She had asked me, but I just made some excuse and I refused her. So why did you take the initiative? Don't you know he's positive? She said, "No, I know he's positive. I have myself gifted her. You know, like she didn't even ask me." So, you know, people are doing all this. And even, sir, there's a need. I mean, people treat us like the day we went back home from COVID care, everybody had shut their windows. Like windows which are normally open, balconies, windows, all were shut. I don't expect anything from them, sir, but I just want that if I could be an instrument to raise awareness, I'll be very happy. So he has shared our experience. Yeah, because all of us, they are in the same. And I would like to thank the government that they allowed all of us to share the same facility. So that was good, so that we could not like miss each other. So if you are staying in the same room. And I also would like to say good about the people who were serving us, the doctors and all. They really were putting a lot of efforts. Visiting in a PPE suit, you can make out it's very difficult for them to walk around in that suit. In the 7 floors up and down, it's really difficult. And anytime like 11 o'clock, if I request something, like if I feel something, they come up to take temperature because I was having fever. So they came at the night, 11 o'clock. So that way they were good. And for the message part, I would like to say that people should fight with the virus, not the people having the virus. So that is the message which is already being propagated. So that's what it is. Anyway, thank you, sir. Good evening, sir. I'm James Kurian. I'm from Pilan. I tested positive, and then on the 18th, 18 तारखेर positive जालो. आणि मागीर हांगा कलंगूट रेजिडेंसीन आयसोलेट केलो म्हाका. आनी तेन्ना म्हजी फॅमिलीक सिम्पटम येवपाक लागले. I have at that time my daughter was only 15 days old. My daughter was only 15 days. My younger daughter, and my elder daughter is she celebrated her third birthday during the during the time we were isolated, and I was separated from them. They were at home, and the day they were supposed to get quarantined in the center, your new SOP came saying that no home quarantine is allowed. And we have a separate house, so it was really convenient for us. I was worried about how a 15-day-old baby would get quarantined, nappies, and all those things. So I was really thankful for that. And one thing is, not a complaint as such. I work, for Godrej. I had the operations of Godrej in Goa, so I leave to work pretty early, but then. So I'm used to having breakfast at 7:30 in the center. I used to get breakfast at like a little late. So I called up my friend, Dr. Roshan. He's the, a health officer, Nazareth, yeah. I'm really thankful that, that he, with his own money, he bought, things for me and sent it across to the center and said, have your breakfast early. So there are people like this who are, genuinely concerned, who are genuinely, working. And I would, Magadari is, sir, Sagyang Boyasa. Everyone is scared. But at the same time, like as she said, you come to know who your real friends are. The nature of people is revealed. There are people who are willing to come over and help you even in your time of need. And one thing is, as again she mentioned, even if everyone leaves you, God never leaves you. Deus Hodina. That keeps you positive, that keeps you healthy. And as far as symptoms were concerned, I had fever for a couple of days. Don this zorelo magir thodi khokli. But medicine was just, like as I didn't even take crocin, but it was just maybe like vitamin C or steam inhalation and things like that. So we, I think, have to educate people that not to discriminate. Maybe earlier I was scared, but today if you ask me, like somebody asked me, can you donate plasma? I said, surely, I'll do it. If it can help someone, I'll do it. So they've taken down my name. I said, call me whenever you need it, I will do it. So
at any point of time, sir, like if you need any help in terms of, educating people, telling people, a lot of experience like this, discrimination, other things keep happening. But at the same time, you all also come to know who's genuine. खरें मनान कोण करता कोण तरी असले परिस्थितीन पासून घरान भितर येवन तुका हेल्प करपाक तयार आसा सगळें तुका कळटा. थँक्यू सर. The part A was unfortunate that I got infected. The part B started with the testing. Testing, the staff was okay, courteous. Second part was the announcement of the result. They told me over the phone that you are positive. The staff was courteous, and they were affirmative, and they were confirmative. That was best part of it. Then I landed in the quarantine center. In the quarantine center, entrance, food, housekeeping. Food requires a little improvement. Housekeeping needs to be improved a lot. And third, people from different status come over there. They just come inside and they do whatever they want. So suggestive, they may be given some pamphlets, written instruction, Baba, do this, do this, do that. Now, the part C, which is more than infection. I landed home, but I think I'm 10 days out of the isolation now. Every day when I go home, it's my habit to see the CCTV. I find people, they just avoid my lane, they go right round. My friends, they used to say, hi Vijay. Now they're saying hi from 10 meters away. As of now, social media, that WhatsApp and Facebook, they are helpful also and they are killing also, especially in my case. However, through Facebook, I have suggested that we make a like-minded group. Aid, in most cases, is not an essential thing, but logistic is more important. Giving them milk, bread, food, whatever it is. So I would suggest more awareness is created on the local level. Maybe the local governing bodies, the panchayat may be involved in that. Because even today, panchayat in Aldona is not much caring about. This would be my suggestion. As for the doctors are concerned, they are also got their duty. I am very thankful to them. माझं नाव भैरव गुरुबो भैरव काले सांगे को काले सांगे को हाँ म्हाका मडगांव जालो मडगांव हय नाही रे म्हाका बरें केलें टॅबलेट दिले इंसाल केले खूब केलें बरें केलें हय जालो बरो हय नाही रे हय जालो हां देव बरें केलें. अर्जुन सावंत म्हापसा खोर्ली म्हापसा मेन म्हणजे हांव वेर्ना इंडस्ट्रींत कामां आसलो टुलीप टायंडस कंपनींत मागीर थंय ते पॉजिटीव मेळ्ळा म्हणून आमची ती टेस्ट मेळ्ळी पूण हांव न्यूज पेपर विकता मेन म्हणजे खोर्ली म्हापसा ते म्हाका लागून लोकांनी 254 लोकांनी टेस्ट मारचो पडलो 254 पण ते सगळे नेगेटीव येयले काय प्रॉब्लेम ना फक्त लोकांक हो सगळे नेगेटीव येयले मागीर तो नुसत्यान नगरसेवकान म्हाका बरोच हेल्प केलो प्लस म्हाका कळंगूट दवरलेलो थंयसर तसो कांय प्रॉब्लेम ना सगळे वेवस्थीत वखदां बी जेवण बी सगळे सारके आसले फॅसिलिटी सगळे बरे आसले फक्त प्रॉब्लेम म्हणजे कितें जाला हांव रावता थंय पेपराक लागून म्हाजो सद्या बिजनेस बंद जाल्लो काम चालू जालें काम वयता हांव म्हणजे स्टॉल आहा म्हाजो तो फक्त म्हणजे लोकांक लागून लोक सादून भियेतात म्हणजे पळय तुका अशे लोक मातशी नजर दुसरे वाटेन पळयतात इतले बाकी थोड्या लोकांनी म्हाका फोन करून चवकशी बी केली म्हाज्या सोयऱ्यांनी भितर सगळ्यांनी भरपूर हेल्प केलो तसो मेन म्हणजे म्हाजो सोयऱ्यांनी भरपूर हेल्प केलो त्याशिवाय लोकांनी सुद्दां म्हणजे आतां म्हाका काय आतां पेपर सद्या विकिना बंद आहा स्टॉल बंद आहा फक्त हांव कामाक वयता हां हो तो आनी करूंक नासता हांवें बाकी काय प्रॉब्लेम ना इतलोच एक प्रॉब्लेम म्हाका बाकी म्हाका कांयच प्रॉब्लेम नासलो थंडी कांयच ना
हांव आतां बरो हेल्थ आहा म्हणून बरो आतां बरो आहा. अर्जून सावंत चेडो हांव कला अकादमीन गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्सान शिकता आनी एक्सपिरियन्स म्हटल्यार जेन्ना पप्पा पॉझिटिव्ह मेळ्ळो सांजच्या 5 पॉझिटिव्ह मेळ्ळो बट सकाळी संगूच लोकांनी डिक्लेअर केल्लें पप्पा पॉझिटिव्ह म्हणून बिकॉज टेस्ट करतकूच आमी स्टॉल बंद केल्लो सो लोकांक दिसलें की पप्पाक रातीत घेवन गेले संडे रातीत की पप्पा पॉझिटिव्ह म्हणून सो थंयसरल्यान जे स्टार्ट जालें एक रुमर स्टार्ट करपाक की पप्पाच्या हातीन होम क्वॉरंटायन जालां. आमचें मेन घर महाराष्ट्रान पडटा असं बांदा सायडीन पडटा सो पप्पा 3 म्हयने जाले खंयच वचोंक ना भायर आनी इवन सुद्दां कामाक सुद्दां स्टार्टींग जेन्ना कर्फ्यू आसलो तेन्ना खंयच वचनासलो कांय नासलें सगळें ओके आसलें बट जेन्ना कामाक स्लो स्टार्ट जाली न्यूजपेपर स्टार्ट जाले तशें स्लो स्टार्ट केलें आनी आमकां ताका जेन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो एम्बुलन्स घेवन गेली थंयसरल्यान जे फोन स्टार्ट जाले ते 4 दीस कंटिन्युअस फोन लिटरली डिमोटिवेट करपा सारके फोन येताले आनी मोटिवेट करपा सारके 1000 फोन येताले. दोनूय फेस हांवें पयलें की बरे ज्या आपल्या खऱ्या मनशांची जी बरी बाजू पयली आनी थोड्या मनशांची फेकूय सायड पयली सो दोनूय पळोवपाक खूब बरें मेळ्ळें सारकें कळ्ळें कितें कशें आसा सो म्हाका आनी मम्माक मागीर शिफ्ट केली म्हापसा रेजिडन्सीन थंयसर 2 दीस थेयले आनी आमकां पॉझिटिव्ह जशें मेळ्ळें तशें आमकां कलंगूट थेयल्ले रेजिडन्सीन आनी आमकां तिगांक वांगडाच थेयल्ले. कलंगूट फॅसिलिटीज आर बेस्ट आसा कांयच प्रॉब्लम ना जेवणा खाणांक कांयच प्रॉब्लम ना बाकी हावजकिपींग बीन बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा सगळ्योच बेस्ट आसा. तेच्या उपरांत जेन्ना घरा येयले म्हाका इतलेंच मातसो वायट दिसलें की जेन्ना आमचो एक कंटामिनेटेड झोन केल्लो बिकॉज आमी आमच्या खातीर 250 लोक प्लस हांव खेळपाक वयतालो म्हणून आनीक 60 सो टोटल 360 लोकांची टेस्ट केल्ली ऑल आर नेगेटिव्ह आनी तेंचे त्याच भुरग्यांचे परतूय टेस्ट करूनय तेंचे नेगेटिव्ह येयल्ले सो त्या टायमार जेन्ना मिडिया खातीर मिडिया कडल्यान इतलेंच मागता ज्या टायमार तुमी सपोज कंटेमिनेट झोन म्हणून तो डिक्लेअर करता इन अ मिडिया सगळ्याच्या लोकां फुडें त्या टायमार तो कंटेमिनेट झोन काडलो हे डिक्लेअर करात सो दॅट लोकांक कळटा की बाबा थंयसरल्यान ते लोक आसा ते आतां बरे जावन घरा येयला नाजाल्यार लोकांकूय एक भंय उरता की ना आपूण हेच्या कडेन उलोवं की नाका रिकवर जाला की ना हें कळना. सेकेंडली आमी पयरूच प्लाझ्मा बीन डोनेट करून येयला हांव आनी पप्पा दोगांनी प्लाझ्मा डोनेट करून येयला आनी ते जे हेल्थातले डिपार्टमेंटातले म्हण मागीर आमची नगरसेवकां म्हण बाकी डेप्युटी कलेक्टर म्हण सगळ्यांनी खूब बरी हेल्प केली खूब म्हटल्यार खूब. फक्त ग्रावंड लेवलाचेर लोकांचे मातशें जो तकलेन व्हायरस आसा जो म्हटला तो मातसो क्लियर जावपाक जाय सारकोच क्लियर जावपाक जाय बिकॉज ते जर जायना न्हू जाल्यार कशेंच सगळें दुयेंस सारकें जावपाक ना इतलें. तेंच्यांनी सांगल्या सारकें आमी न्यूजपेपर विकता तो कामाक वयता हांव मागीर पेपर विकता 12 थंयसर हांव पेपर विकता आनी इतले लोक बरे वागताले आमच्या कडेन म्हणजे आतां 20 वर्सां म्हणजे बिजनेस म्हणजे तुमकां खबर आहा केन्ना उदारी हे ते आसतात आनी अस्कीत आमी बंद केले एका टेस्ट मारतकून बंद दवरले त्याच दिसा लोक रोखडे परतले अशे म्हणजे म्हाका दिसता कोरोनाक लागून तुमचे मनात इतले आमच्या बद्दल रोखडेच निगेटीव फील जाता इतले तुमी बरें आमी तुमकां उदारी दितलीं कितें येतलीं सकाळीं पेपर म्हणजे 5 वचून आमचें कितें घरचे प्रोग्राम आसलो तरी आमी मिस करतालीं कोणाचें मरण जालें तरी आमी 11 उपरांत वयतालीं पूण आमी पेपर छानून खंयच वचूंक ना केन्नाच. 1.5 वर्साचो आसतना पासून हांव भायर सरलें घर मालकान कडेन दवरून तर आमच्या घर आतां आमी रावता दुसरे कडेन त्या घर मालकान असो प्रेशर हाडला तांकां लोकांनी की तांकां घरांतलीं भायर काडा तांकां आतां येतलीं पळय क्वॉरंटायन केला न्हू कलांगूट थंयच्यान तुमी खंय डायरेक्ट हांगा हाडूं नाका तूं येवकूच जायना खोर्लें येवंक जायना तेंच्यांनी येवकूच जायना म्हणून. खरें तर आमी तेचो घर महाराष्ट्रान आहा पण आमी 20 वर्साचें आमचें रेसिडेन्सी आहा सगळ्यां तेच्याकय भुरगें हांव एक सांगूंक सोदतां की जे लोक अशें म्हणटा न्हू हांगा येवं नाका गोंयांत तांकां घेवंक नाका भायलीं पूण ते लोकांक खबर ना की म्हाजो बापूय गोंया खातीर फ्रिडम फायटर आसलो तो आनी ते हिस्ट्री आहा न्हू तेच्यात म्हाज्या बापाचो उल्लेख आहा सादो फ्रिडम फायटरूय न्हू तो शंकरगाड मोपाचो म्हणून न्हू आमी मोपाचे तर तांकां खबर ना हांव खंयचें हांव गोंयांत जल्मलें म्हाज्याच गोंयांत जर म्हाका हें असलें येवं नाका म्हणजे कितें 2 दीस इतलें प्रेशर वाडलें आनी म्हाजें हें जालें जाणा म्हणजे खरें कोरोनाचें लक्षण म्हाका तें दिसलें म्हाका हें जाता कितें जाता खोकली येता हें लक्षण आमकां तिगांतलें एकल्याकूय आजून मेरेन ना. कोरोनाची लक्षणां ही की लोक अशें म्हणटा आपले लोक जर आपले लोक ना बरें हें करपी तर तूं कोरोनासून वाचूच शकना. आनी हांव तेंच म्हणटा की जर तुजी फॅमिली फ्रेंड
जर तुका कोण ना न्हू तर खंय तो कसलो तो रोग यो बरो जर तुज्या वांगडा आसा तुजी फॅमिली सपोर्ट करपी आमच्या फॅमिलीन अशें सांगलें की जर तुमकां घर मालकान आसूं काय कोणी तुमकां जर घेवंक ना म्हण कितें आमी पोसपाक फूल लायफभर तुमकां आमी पोसपाक रेडी आहा फक्त तुमी क्वॉरंटायन जाली न्हू तुमचे 10 दीस जावने आमी जबाबदारी घेता हां हां आनी हेचे फ्रेंड कला अकादमींतले सर सदां 2-2 मिनटांनी फोन करून ताका हसयताले कितें तरी काम सांगताले बेश्टेच की ते कळटालें आमकां कित्याक तेचें हें जावंक जायना म्हणून येद्या वयार ताका कोरोना जाला म्हणजे तेच्या मनाचें हें आसतात न्हू म्हणून इतले बऱ्या लोकांनी आनी साई गणेश म्हणून आमची संस्था आसा म्हापसा तेंच्यांनी बी आमकां सपोर्ट केला म्हणजे आमी थंय कलांगूट रावतालीं न्हू तर आमकां कितें मागीर सामान येयल्लें ते आमचे सोंपले तर ते कलांगूटले ते कावंटरा वयले हे पासून न्हू बरें आसले तेंच्यांनी आमकां सांगलें तुमकां कितें जाय न्हू तुमच्या मनशाक हाडून दिवपाक सांगा आनी ते दिताले आनी खरेंच ते बरे आसले ह्या लोकां पेक्षा न्हू कितले ते बरे वागताले म्हाज्या चेड्या कडेन बी आनी बरी चवकशी बी करताले बरें दिसता बी अशें इतले लोक आमकां भायले लोक बरे मेळ्ळे फक्त आमचें आतां बिजनेसाचें हें जालें कित्याक हांव तो 20 वर्सां हें जालो म्हणजे म्हाका मातशें आतां तें टेंशन जालें कितें लोक बिजनेस चालू करूं शकता पूण लोकांनी घेवंक जाय न्हू तेच म्हणटा ती तो एक व्हडलो हें जाला की 20 वर्साचो असो चलयलो की पयलीं दिसा 2 रुपया आमकां प्रॉफीट आसले पेपर म्हणजे कितें 20% प्रॉफीट आमकां आसता म्हणजे आतां आमकां एक 200-250 रुपया पर डे मेळटाले आतां 2 रुपया पासून आमी 200-250 प्रॉफिटाक आमी चडलेलीं आनी अशकीत म्हणजे खबर ना फाल्यां आमी येवची ना पेपर विकचे ना हे लोक आमकां मेळचे ना हे आमकां कांयच खबर नासतना एक तें म्हणजे हें जालें आनी लोक आतां खंय गेले जाल्यार अशें पळयता न्हू वाड्या वयले आनी खंयचेच ना बाकी थोडे इतले फ्रेंड जे मेळ्ळे पळय ते खूब बरें हेंच्यांनी तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केला आनी आमच्या फॅमिलीन सामको घट हें केलां आमकां खूबच हें केलां इतलें हां From Viridi. I was kept in Pedem Mapsa Center. There I got very good facility. Staff was so good. Even housekeeping staff was good. Doctors was so good. And I'm thanks to you because everything was good. Facilities was so good. And special thanks to my village sports club, Sateri Sports Club, because when there was no one, my neighbors also refused to ask for food for my because I was there and my younger sister and father was at home. Me and my mom got quarantined for that positive, and I'm very thankful to them because they provided necessary essentials to my family. Thank you. खान हांव हारवाळ साखळे रावता हांव आयसोलेशन आहलो होम आयसोलेशन आहलो 17 days म्हाजी कॅर म्हाज्या मिसिसान घेतली आनी 2 धाकटे भुरगीं आहा म्हाजी तांकां 10 दीस तेज्या आईगेर दवरलेले आनी ना सर ना सर हांव होम आयसोलेशन आहलो म्हाजी मिसीस म्हाजी कॅर घेतली आनी 2 धाकटे भुरगीं आहले तांकां 10 डेसान घरा कडेन हाडले तांकां तेज्या आईगेर दवरलेले 10 दिसांनी घरा कडेन हाडले आनी साखळी CSCन म्हाजी कॅर खूब घेतली डॉक्टरान नर्सीन आनी डेली म्हाका रिपोर्ट दिवपाक जालो पल्स रेट आनी टेम्परेचराचो डेली रिपोर्ट दितालो हांव 3 टायमाचो रिपोर्ट दितालो आनी मातशें म्हाका मातसो जोरूय आहलो म्हाका मातशी थंडी आहली आनी मातसो जोरूय येतालो आनी वयतालो थँक्यू सर नमस्कार सर माझे नाव सिद्धराम राजपूत बायणासून वास्को बायणा वास्कोसून जेन्ना तुमकां खबर आसतलें सर की फर्स्ट टायम जेन्ना न्यूज येयली की कोरोना जाली मांगरान तेन्ना म्हाजे संपर्कान खूब जण आशिल्ले थिंगातले कॉन्टॅक्टान सो हांव पयलो मनीस आशिल्लो तो स्वता जावन आमचे चिखली कॉटेज हॉस्पिटला पळय तपासपाक गेल्लो आनी तेंच्यांनी म्हाका एक दीस होम आयसोलेशनान दवरलो नेक्स्ट डे तेंच्यांनी स्वॅब टेस्ट केली रिजल्ट आयली पॉझिटीव येयली फर्स्ट खबर हांवें म्हाज्या फॅमिलीक सांगली कित्याक फॅमिलीकूच पयलीं सांगचें पडटा आनी मागीर कोणाक सांगचो मागीर हांवें कितें केलें म्हाजे जो वॉर्ड कावन्सिलर दिपक नायक ताका सांगलो कित्याक म्हाका जालें म्हळ्यार म्हाजे शेजारीक जावंक शकता हांवें ताका इन्फॉर्म केलो मागीर तो वचून मागीर तिंगा कितें आशिल्लें पळय तेंचें काम करपाचें तेणी केलें तेजे उपरांत म्हाका ESI मडगांव हॉस्पिटलान 14 दीस दवरले तिंगा ESI नाशिल्लो तिंगा डॉक्टर एडवीन नाशिल्लो
इनफॉर्च्युनेटली म्हाका सांगूंक जावंक ना तांकां थँक्यू म्हणून. तुमच्या माध्यमेन मिडिया तांकां थँक्यू म्हणटा, तेंचे सगळ्या स्टाफाक थँक्यू म्हणटा. बरें ट्रिटमेंट आशिल्लें सर, पूण हांगा आसता न्हय ते मेंटली ती मातशें जावपाक लागले. तो त्या टायमाचेर हांवें कितें केलें, म्हाजी बायल्या वांगडा फर्स्ट टायम न्हू कितें व्हिडियो कॉल उलयपाक लागलो. एक्चुली म्हाजी अरेंज मॅरेज, पूण म्हाका दिसलें की आतां हांव फर्स्ट टायम म्हाजी गर्लफ्रेंडा वांगडा उलयता म्हणून. सो ते पॉझिटीव एटिट्यूड दवरलो हांवें की चल पॉझिटीव उलया. पॉझिटीव उलयल्यारूच हांव बरो जातलो, नाल्यार जावपा ना. ती मनांतली ती आसा पळय वायरस ती भायर काडपाक जाय म्हणून थिंगा 14 दीस आसलो हांव. मागीर तेजे उपरांत 7 दीस म्हाका MPT केअर सेंटरान दवरलें, कोवीड केअर सेंटर. थिंगा एक 7 दीस आशिल्लो. तेजे उपरांत म्हाजे स्वॅब टेस्ट केले, नेगेटीव आयली, घरा पावलो. जाली 14 दीस जाली. जस्ट 28 दीस रिकवरी जाली म्हाजी. GMCसून म्हाका कॉल येयल्ली की आर यू इंटरेस्टेड इन डोनेटींग प्लाझ्मा. हांवें म्हणलें हय. आनी म्हाका बरें दिसता सर की म्हाजी जी प्लाझ्मा आहा पळय, बाप आमचो MP आहा पळय श्रीपाद नायक, ताका दिली म्हणून. थँक्यू. आनी चड कांय म्हणपाक शकना हांव. थँक्यू वेरी मच सर. आनी तुमकां सुद्दां जे पर्यंत तुमी आनी हेल्थ मिनिस्टरान हें केलें पळय, थँक्स वेरी मच. आनी म्हाका दिसता हांव सांखळेनसून 4थो पेशंट आसतलो. आपान रे चवथो. तेन्ना जे एक्चुली आमचे सायडीक जाल्लो म्हणून हांव बेश्टो गेल्लो चॅक करपाक, कित्याक आमच्या ऑफिसांतले आहा न्ही, ऑफिसांतले तूं बाबा तुज्या सायडीक कोण जाला पेशंट पॉझिटीव जाला तेन्ना येवं नाका म्हणून सांगलें म्हाका. सो त्या दिसा हे बेश्टे सिमटम्स कांयच नासले म्हाका. तेन्ना बेश्टे हांवें चॅक केलें जाल्यार हांव पॉझिटीव मेळ्ळो एकटोच. 61 कितें तरी टेस्टी केल्ल्यो त्यो, स्वॅब टेस्ट केल्ल्यो. मागीर जाल्यार म्हाका अशें व्हडलेशें कांय दिसोंक ना, कित्याक म्हाका सिमटम्स ना कांय ना. सो सांजचो उकल्लो हांगा येयलो शिरोडा. आनी शिरोडा पळयलें हांवें सगळ्या लोकांक. ते सगळे भुरगे अशे नॉर्मल कशे कांयच कोणाक हें ना कांय ना तशे सगळे पेशंट आसले. सो आनी मागीर सांजचे दुसरे दिसा जेन्ना म्हाजी फॅमिली चॅक केली न्ही, तेन्ना फॅमिलीचे म्हाजे एक चेडूं 2 वर्साचे ते हार्ट पेशंट आहा. मागीर चेड्याक आनी म्हाजे बायलेक जाले, आईक भावाक कोणाक कांय ना. तेन्ना ती म्हापसा पेड्यान तांकां हें केलें. मागीर म्हाका फक्त टेंशन, म्हाका प्रॉब्लेम कांयच नासलें, कोण कांयच ना. म्हाका टेंशन आसलो हांगासर. तेन्ना कोणा तरी CMाक सांगलें, तुमकां सांगलें दिसता की म्हाका व्हरोन थंय घाल म्हणून. तेन्ना हांव थंय शिफ्ट जाला. तेन्ना थंय पळय जाल्यार थंयसरूय पेशंट सारकें हें. आनी त्या तेन्ना नवीनच दिसता स्टार्ट केल्लें ते. तेन्ना डॉक्टर कोण थंय आमच्या लागीं तशें येयनासले, पयस 20 मिटराचे पयस करताले नर्सी बिर्सी त्यो. मागीर आमी मातसो बोवाळ केलो आनी तेन्नाच्यान मागीर ते सुदारला. जेन्ना हे फाटसून येयला न्हू, हे आतां सांगताले ते सारकें आसताले. मागीर व्हडलेशें म्हाका दिसता कोरोना म्हणजे व्हडलोसो कांय न्हू. इवन आतां आमच्या ऑफिसान स्टार्टींग म्हाका हांव 14 दीस जालो, 7 days क्वॉरंटायन होम क्वॉरंटायन जालो, तरी आसतना म्हाका 8 दीस घेवंक ना. आनी घेवंक ना म्हणजे रिक्वेस्ट केला आनी येवं नाका म्हणून. घेवंक ना अशें न्ही, रिक्वेस्ट केला तेंच्यांनी. सो आतां सगळें हें नॉर्मल जाल्लेलें. हय तांकां सांगलें कितें थंय प्रॉब्लेम कांयच ना म्हणलें, हें व्हडलेशें कांय ना. आनी म्हाज्या वांगडा चडशे साखळेचेच आसले पेड्यान. तो भितरलो एक प्रज्योत. हांवें 28 जुनाक टेस्ट केल्ली, एक 150 लोकांची टेस्ट. तेतून हांव पॉझिटीव सांपडलो. आनी म्हाजी मां जी आहा पळय 75 years, हांव देवा कडेन एकूच मागताली ती नेगेटीव सांपडली. तेन्ना ज्या दिसा म्हाका मॅसेज येयली डॉक्टर आमचे उत्तम देसाय सरांची, प्रज्योत तूं पॉझिटीव आहा, असिम्टमॅटीक आहा, कांयच भिवपाची गरज ना, सगळें कितें तें आमी कॉपरेट करतले, गव्हर्मेंट कॉपरेट करतले. तेन्ना इतली सर्वीस ह्या गव्हर्मेंटान दिली. हांव सांगूंक सोदता हेल्थ डिपार्टमेंट जे आमचे मामलेदार सर, पंडीत सर तेंच्यांनी, तशेंच 108 जी कोण आसा पळय स्टाफ तेंच्यांनी इतले घरा कडेन हाडल्या. घरा कडसून आमकां व्हेल्या. पयलीं हांव मातसो भियेला, कित्याक खंय व्हरतलें, कित्याक म्हाजी आई एकटी घरा कडेन आसता फ्लॅटार. त्या खातीर मातशें रडोंक बी येयलें म्हाका, कित्याक ती एकटी आसता त्या खातीर. तेन्ना सगळी जबाबदारी गव्हर्मेंटान घेतली. पंडीत सरान सगळें आमच्या घरा कडेन इतलो कंटेनमेंट झोन केल्लो. आमचो कॉलीग गौरेश आमरे फूल आमचें घर फाटल्या वाटेन फूल ती 150 लोकांची वस्ती आसा ती सगळी हें केल्ली. कोणाक पण आमचे CM सर प्रत्येक रात दीस थंय भोंवताले, सगळो लक्ष दवरलेलो. तेन्ना म्हाका जेन्ना हांगासल्यान सांखळेच्यान जेन्ना व्हेलें तेन्ना हांव सुनील शिरोडकर त्या टिमीन खेळटालो मॉर्निंग इलेवन. ज्या दिसा ताका व्हेला थंय शिरोडात, तेन्ना आमी 8 जण आमी खेळपी सांपडले. सगळे जाण आमी म्हापश्या पेड्यान आमकां दवरले. पण इतली फॅसिलिटी बरी आसली, डॉक्टर बरे आसले. आमकां सांजचे डॉक्टर येवन प्रेशर चॅक करताले, बॉडी प्रेशर चॅक करताले, कांयच भिवो नाका म्हणटाले. जेवण बी बरें दिताले, स्विपींग करताले सकाळचें येवन.
फक्त एकूच भंय दिसतालो कितें आमकां साखळे आमी जेन्ना बरें जातले बरें जावन जेन्ना घरा वयतले तेन्ना आमकां लोक घेतले काय ना मातसो भंय आसलेलो. ज्या दिसा हांव एकटोच पेशंट राव उरलेलो बाजारांतलो वॉर्ड नंबर आमचो 8 आनंद गाणेकर सरांचो वॉर्ड, तेन्ना ज्या दिसा हांव साखळे पावलो त्या दिसा म्हाजे जे कोण 150 फ्रेंड आहा पळय तेंच्यांनी म्हाका ग्रावंडार व्हरून सारके मराणे मारले आनी कंटेनर जावन काडलो. आनी लोकांच्या मनान जो कितें भंय आसलो पळय त्या लोकांच्या प्रत्येक घरान हांव गेला, कन्विन्स केला हो रोग असो तकलेन कांयच दवरूं नाका, गव्हर्मेंटाचे रूल फॉलो करा, गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करा. कोण कितेंय येवन फेसबुकार हे व्हॉट्सअप बरें तितलें वायट कितेंय कोण घालता तेंचेर विश्वास दवरूं नाका. तुमी फक्त सरकार जे कितें सांगता ते फॉलो करा. समज सरकार सांगता तुमकां 7 दीस घरान रावा, 7 दीस घरान रावा, पण 7चे 14 दीस करा आनी घरान रावा. फक्त गरम उदक आनी कितें सरकार कितें सांगता पळय तेंच करा आनी देव बरें करो. हांव ह्या सरकाराचें म्हणटा, इतली आमकां फॅसिलिटी दिली आनी हांव आयज तुमच्या फुड्यान पळय बरो जाल्लो म्हाका कांयच जावंक ना. तशेंच हांव लोकांक सांगूंक सोदता सगळ्या लोकांक कोरोना हो आपशीच वयतलो. फक्त सरकार कितें सांगता तेच फॉलो करा. जे विनाकारण शक्ती बी कितें आसता फेसबुकार घालता तेंचेर तुमी कांयच हें करूं नाका. सरकाराच्या फाटल्यान रावा. देव बरें करो. Forgot to tell you that I am happy that I was tested positive for COVID-19 because so that I can give my means I can tell my friends and family so that what precautions they can take. Thank you. हय तुषार हय हातुर्ले मया हितून रावता हांव हॉटेलांत. हांव वेर्णा कामाक आसलो टुलीप ग्रुपाच्या झेफेर युनिटान. ज्या दिसा आमच्या फर्स्ट पॉझिटिव्ह एक मेळ्ळो आमकां आमच्या युनिटाचेर त्या दिसा आमी डिसिजन कंपनी कडेन आमी डिस्कस केलें आनी सांगलें की आमी जो पर्यंत आमची टेस्टींग जायना तो पर्यंत आमी घरा वचना म्हणून. आमची टेस्टींग जावंक जाय. मागीर आमकां कंपनीन रावपाक हें केलें, अरेंजमेंट केली. आमी रावले. मंडे आमची टेस्टींग जाली थोड्या स्टाफाची. तेन्ना तितूंतले थोडे जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. पूण कितें प्रॉब्लम जालो आमकां इशू जेन्ना मंडे मागीर बुधवार बेरेस्तार आमची टेस्टींग जाली. टेस्टींग जाली न्हू रिपोर्ट येवपाक खूब टायम लागलो. मंडे बेरेस्तार टेस्टींग जालें, संडे मेरेन सुद्दां रिपोर्ट येवंक ना. जेन्ना आमी मॅनेजरा कडेन डिस्कस केलें एक वीक आमी कंपनीन रावले फॅमिली पासून. म्हाजो चेडवाचो बड्डे आसलो 8 तारखेक, म्हणजे 4 तारखेक आमी कंपनीन रावले वचोन आनी फूल वीक रावले. 9 तारखेक म्हाजी टेस्टींग जाली, रिपोर्ट येवंक ना. मागीर 12 तारखेक आमी मॅनेजरा कडेन डिस्कस केलें कितें करूं. तो मोस्टली म्हणपाक तुमी नेगेटीव आसो कितें डिले जालो, प्रॉब्लम जालो आमकां रिपोर्ट येवपाक डिले जालो. मागीर आमी कितें केलें हांव घरा येयलो आनी म्हाजें कितें हांव हातुर्ले रावता आनी प्लस म्हाज्या नार्वे हांवें घर बांदला. सो हांवें कितें केलें म्हाजी फॅमिली आसली तांकां सगळ्यांक हांवें नार्व्या शिफ्ट केली आनी हांव सिंगल जो पर्यंत म्हाज्या हातीन रिपोर्ट मेळना हांव तेंचे तुमच्या कॉन्टॅक्टान येना म्हणून सांगलें आनी हांव हातुर्ले रावलो एकटो रावलो जो पर्यंत रिपोर्ट येना. मागीर दुसरे दिसा रिपोर्ट येवंक ना म्हणून हांव उठलो आनी हांगा गेलो म्हापसा गेलो टेस्टिंगाक परत. रिपोर्ट येवंक ना म्हणून म्हापसा रिपोर्ट जेन्ना गेलो तेन्ना इवनिंग म्हटल्यार म्हाका रिपोर्ट येयलो की हांव पॉझिटीव म्हणून. तेन्ना मागीर आमची हेल्थ मया हेल्थ आसली न्हू तिजे कडेन हांव कॉन्टॅक्ट केलो की 104 कॉल केलो आनी ती म्हणपाले तुका हें दिता मया तुमची हेल्थ सेंटराचे कॉन्टॅक्ट दिता. ती डॉक्टरीक कॉल केलो. डॉक्टरान सांगलें कितें तूं पॉझिटीव आसा म्हणपालें आपूण कन्फर्म कर म्हटलें. कित्याक म्हाका आरोग्य सेतूचेर मेसेज येयली की यू आर टेस्टेड पॉझिटीव म्हणून. मागीर हांवें हें केलें डॉक्टरीक सांगलें. ती म्हणपालें कन्फर्म तूं पॉझिटीव आहा तुका गाडी धाडटा म्हणपा लागलें. सगळें जालें. मातशें घरा कडेन कितें अवेरनस ना म्हणून ते इशू जालो खूब. तो हातुर्लेच्यान नार्वेच्यान हातुर्ले येतालो सो टेस्टींग इशू जालो. कित्याक हांव ट्रॅवलिंग करतालो हातुर्लेच्यान जेवण हांव तांकां सांगतालो म्हाका रेडी करून भायर दवर हांव घेता आनी वयता म्हणून. आनी ताका लागून मातसो प्रॉब्लम जालो. मागीर 11:30 म्हटल्यार म्हाका म्हापसा हितूर साई हॉस्टेलान पेड्यान व्हेलो. सो थंय म्हाका फॅसिलिटी बरी मेळ्ळी, कांय इशू नासलें. जेवण बीन बरें जें म्हापसा जेवण मेळ्ळें न्हू तें सगळ्या सेंटरान मेळ्ळें आनी चड बरें. कित्याक बरें जेवण आसलें. जें आमी आयकता की जायते कडेन आमचेच कंपनींतले कितले 30 भुरगे आमी कंपनीन रावल्ले हेका लागून. कित्याक आमकां आमच्या बरोबर आमची फॅमिली प्लस जे नेबर आहा तांकां आमकां पॉझिटीव करपाचें नासलें. सो आमचे कडल्यान वायरस स्प्रेड जावंक जायनासलो. आनी तशेंच जालें जे आमी 30 जाण कोण रावल्ले न्हू ते आमच्या पुर्तीत उरले. जे वायरस आसलो तो स्प्रेड जावंक ना. ते एक आनी आमकां मॅनेजमेंटान तो एक मॅनेजरान फूल सपोर्ट केलो की तुमी रावा कितें जाता न्हू तें आपूण पळयता तुमी रावा. आमी एक वीक थंय रावले. जेवण कितें आहा तें आमी रांदून थंय जेवले. आनी त्याच बरोबर दुसरें म्हणजे कितें जालें म्हाजें एक 8 म्हयन्याचो भुरगो आहा
हांवें न्हू आमचे हे जे आसले न्हू मेंबर बीन पंचायत मेंबर तेंचे कडेन उलयलो, अरे बाबा म्हाजे चेड्याचें दूद बंद केलें, म्हणजे ताका जे हांव 8 म्हयने जे गायीचें दूद हें करता तो पॅकेटाचें दूद ताका पचना जालें. मागीर डॉक्टरा कडेन हांव उलयलो, ती म्हणपाक लागली तूं तें परत स्टार्ट. हांव ताका सांगलें एटलीस्ट म्हाजो फ्रेंड येतलो तुज्या कडेन दूद व्हरपाक, तो कशेंच आयकना जालो. म्हणजे ताका बाकीच्यांनी प्रेशर घातलो तुजे कडल्यान तो दूद व्हरतालो जाल्यार तुजी टेस्टींग कर, तूं पॉझिटीव जावं शकता, अशें तेका मेंटली ताका हॅरेसमेंट केलो त्या हेका. तो आजून मेरेन हांव जॉबाक वयता, कामाक वयता, पूण आजून मेरेन म्हाका तो दूद व्हरपाक यो म्हणून सांगना. आजून मेरेन म्हाजो फ्रेंडूच दूद हाडून पावयता, ताका हांव थँक्यू म्हणटा संदेश पार्सेकर. तो आजून मेरेन म्हाका दूद हाडून पावयता. आनी जेन्ना म्हाका नेबरांची जी गरज आसली तेन्ना म्हाका पावना. म्हाजे रिलेटीव आसले वायपय जावं केरी बीन, तेंच्यांनी म्हाका म्हाज्या फॅमिलीक सामान हाडून पावयलां. सो खंय तरी मातशें प्रॉब्लम आसा. आनी कोरोनाचो सांगपाचें म्हणजे कोरोनान अशें वायट अशें करूंक ना. तेणी न्हू फॅमिलीक लागीं हाडल्या, पूण नेबर पयस जाले. फॅमिली खूब लागीं येयली, कित्याक फॅमिली कडेन आतां आमी पयलीं अशें भोंवताले, पूण आतां भोंवना. आमी फॅमिलीक टायम दिता, खूब टायम दिता. जे आमी कामांच्यान घरा कडेन वयता आमी भायर सरना, कित्याक आमकां भंय आसता आमची फॅमिली आसा म्हणून पॅक, कित्याक आमचे कडल्यान तांकां त्रास जायना. आमी फॅमिलीक आतां भरपूर टायम दिता. हे वर्सभर आमी फॅमिलीक खूब टायम दिलो, पूण जेन्ना पॉझिटीव जाल्या उपरांत नेबर खूब पयस गेले, खूब म्हटल्यार खूब. थँक्यू सर. आनी म्हाका थँक्यू म्हणपाची आहा जी आमची हेल्थाची मया हेल्थाची जी कासार आसली डॉक्टर सिद्धी, तिणें न्हू खूब म्हटल्यार खूब हेल्प केली. एवरी डे म्हाका कॉल करून ती विचारताली. आनी तिणें सांगलेलें म्हाका की तुका एक दीस आपूण तुजे कडेन म्हाजें अशें जालें की हांवें इतलें हे प्रिकॉशन घेतले की म्हाजे पासून हें जावना. हांवें 8 दीस म्हाज्या चेडवाचो बड्डे सुद्दां मीस करून हांव थंयसर 8 दीस रावलो. पूण जालें कितें की म्हाजें जेन्ना हांव पॉझिटीव मेळ्ळो, गांवान लावडस्पिकर घेवन भोंवले, हो पॉझिटीव मेळ्ळा, कोणाक हें जालां जाल्यार तुमी टेस्टिंगाक वचपाचें. पूण हांव कोणाच्या कॉन्टेक्टान वचना. अननेसेसरी सिद्धी डॉक्टरीन सुद्दां सांगलें की तेजे फॅमिलीचें टेस्टींग करया. जर ती फॅमिली पॉझिटीव मेळटा जाल्यार सरावंडींग करया, सर्कल नेक्स्ट सर्कल हें करया म्हणून. पूण तशें जावंक ना. लोक अशे मेंटली हे जाले, प्रॉब्लम जालो ते टॉर्चर की अरे हांव तुज्या कॉन्टेक्टान येवना, तूं टेस्टिंगाक कित्याक वयता. मेन इशू मेंटली सामकें वीक आहा. आनी कित्या खातीर खबर ना, कित्याक डॉक्टर सुद्दां बेजारले. आनी ताका लागून अशें टेस्टींग वाडटा की अननेसेसरी 200-300 ताका लागून हे डिले जाता. जी कोणाक कोण पॉझिटीव जाल्लो आसता जावं कितें आसता तेजे डिले जाता, तो आनीक स्प्रेड करता. सो हे खंय तरी थांबोवंक जाय, लोकांनी चिंतूंक जाय. जर हांव तेज्या कॉन्टेक्टान वचून हांवें अननेसेसरी टेस्टींग करपाक जायना. इतलें. थँक्यू सर. Many fake news, we know it, but general public may not be. If somebody goes to COVID care center, his kidneys will be taken out. There are n number of things. The government is getting 1.5 lakh rupees, so that's why the number of cases are going up. We know it is, but somehow the government should do something about it. That's my request. Dr. Roshan, and I asked him, how much do I pay? He said nothing. So that was a real surprise. It's like, I think the state needs to be commended for that. Whereas in other states, I know, my friends, their parents, they, family members, they had to pay lakhs of rupees. So I think, one thing we have to know here is, in Goa, I don't think people are being charged. Thank you, sir. आमी वेगवेगळे पॉझिटीव जे पेशंट आयिल्ले तांकां हांगासर मुद्दामून आपयल्लो. 12 तालुक्यांतल्यान जवळपास 12-24 जाण सुमार तुमी हांगासर आयले. तुमचो तुमी एक्सपिरियन्स शेअर केलो. बरो वायट एक्सपिरियन्स. तुमकां कोवीड केअर सेंटरान कसलो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. तुमी पॉझिटीव जाल्या उपरांत तुमचे नेबर्स तुमच्या वांगडा कशे वागले, तुमचे सोयरेदारे कशे वागले, तुमकां कोवीड केअर सेंटरान कितें फेसिलिटीज मेळ्ळी, तुमकां कोवीड हॉस्पिटलांत कितें फेसिलिटीज मेळ्ळी, किंवा लोक जे सोशल मिडियाचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळे अफवा पसरता, त्या अफवांची उतरां तुमी दिली. 1.5 लाख रुपया सरकाराक मेळना, कोणूच किडनी काडून कोणाच्यो घेयना, कोणूच खंयसर म्हणजे नाका जाल्ल्यो अफवा तुमी सांगले म्हणून खूब बरें दिसलें. खरें म्हणल्यार हें जर आमी सरकाराच्या वतीन सांगात जाल्यार आमीच सांगता अशें जाता. बट तुमच्या सगळ्यांच्या एक्सपिरियन्सान, तुमच्या सगळ्यांच्या ह्या, आनी तुमी एक म्हणजे फुडें आयले की बाबा हय हांव उलयतां, आमी दिल्ली मॅसेज सगळ्या लोकां पर्यंत पावयात. कोवीड हो कोरोना व्हायरस एकदां जाल्या उपरांत तितूंतल्यान पूर्णता बरो जाता, बट तकलेंतलो कोरोना व्हायरस हो काडपाची गरज आसा.
जशें ती आमची भाभी तिणी उलयलें कितें म्हणून तर तिजो धंदो आज कोरोना व्हायरसा खातीर बंद जाला. ती पूर्णता बरी जावन 1 म्हयन्या उपरांत सुद्दां लोक तिच्या संपर्कान येवपाक पळयना. हो चुकीचो समज आसा, हो काडून उडोवपाची गरज आसा. 10 दिसाच्या उपरांत व्हायरस ट्रान्समीट करपाची म्हणजे शक्यताच ना, मात सुद्दां शक्यता ना. त्या खातीर तुमी पूर्णता एकदम बरें जाल्ले आसा. लोकांच्या मदीं आमी जशें म्हणटा की मिसळून आपल्यो एक्टिविटी सगळ्यो करपाक कांयच हरकत ना. निदान हे लोकांक कळचें म्हणून तुमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान हांगा मुद्दामून आपयल्ले आनी च्या पानाचो कार्यक्रम हांव आनी CS ह्या दोगांच्या बरोबर जावचो, जेणे करून खंयसरूच डिस्क्रिमिनेट जावचें न्ही. म्हणजे ताका फाल्यां सकाळीं ताजे कॉलेजीन गेल्या उपरांत तूं पॉझिटीव येयल्लें आतां म्हाज्या फुडल्यान बसूं नाका, किंवा तूं पॉझिटीव येयल्लो तूं कसलोच वेव्हार म्हाज्या बरोबर करूं नाका. हें गोंयभर आनी भायर देशा भायर जायना, हें गोंयानूच खंय तरी कांय जाणांच्या तकलेन जो व्हायरस आसा वो तकलेंतलो व्हायरस भायर काडपा खातीर आयज ही बरी एक्टिविटी म्हणजे आमच्या CMO टिमीत इनिशिएटिव्स घेवन ही खूब बरी एक्टिविटी केली. खरोखरूच हांव खूब बरी गजाल केल्या. तितूर करून म्हाका दिसता आमच्या 2-3 जाणांनी प्लाझ्माय दिले. तो बायणाच्यान आयला तेणी प्लाझ्मा दिले. 3 जाणांनी आतां पर्यंत प्लाझ्मा डोनेट केलो. उरलेले तुमी सगळे जाण जे आसा जे हेल्दी आसा, म्हाका खूब बरें दिसलें. पुराय फॅमिली शी इज रेडी टू डोनेट द प्लाझ्मा. त्या खातीर आमकां प्लाझ्माची खूब मोठ्या प्रमाणात गरज आसा. तुमी सगळ्यांनी बी प्लाझ्मा डोनेट करचें आनी तुमचे सगळ्यांनी व्हिडिओ पळयल्या उपरांत उरलेले पॉझिटीव पेशंट जे जावन घरा कडेन गेले, 12,000तले 9,000 लोक आयज रिकवर जावन घरा कडेन गेल्ले आसा. त्याय सगळ्या रिकवर जाल्ल्या लोकांनी आपलो व्हिडिओ आपूण काडचो आनी तो सोशल मिडियाचेर घालचो, जेणे करून गोंयभर एक अवेरनेस क्रिएट जावपाची आसा. आमच्या शरिरांतल्यान व्हायरस भायर गेलो, आमच्या तकलेंतल्यान व्हायरस भायर वयचो, हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी प्रयत्न करप. सरकारा कडल्यान प्रयत्न जातलेच, बट जे पॉझिटीव आतां रिकवर जाले तांच्या कडल्यान अवेरनेस जावप हो गरजेचो आसा. आनी नक्कीच तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी खूब बऱ्या पद्दतीचें अवेरनेस कॅम्पेन जो सगळ्या लोकां मदीं राबयतले. आमकां कदाचित आनीक थोडे दीस मास्क वापरचो पडटलो, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळचें पडटलें. हें सगळें सांबाळत आमी चवथ सुद्दां खूब म्हणजे आमी जशें म्हणटा की आतां त्या शेनवार आयतारा चवथ आसतली. गोंयकारांचो चवथ हो खूब व्हडलो उत्सव आसा. ती चवथूय मनोवया, बट आपल्या घरांत आमी मनोवया. कारण हे फावटीची चवथ म्हणजे व्हडा उमेदीन जरी ना म्हटली आसात, पण आमकां चवथ जी आसा ही आमी खूब नेटान आपल्या घरांत मनयतले आनी सगळे सोशल डिस्टन्सींग आनी सगळे नॉर्म्स सांबाळटले. एक हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. आनी खूब बरें दिसलें की तुमी पयसच्यान म्हणजे सांग्या वयल्यान आयले, कोण हितूंतल्यान वास्कोच्यान आयलो हांगासर, पर तालिगांव, सांखळे, वाळपय ह्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान म्हापसा सगळे जाण तुमी हांगा आयले. तुमी तुमचो एक्सपिरियन्स शेअर केलो, बरो वायट सगळो एक्सपिरियन्स शेअर केलो. त्या बद्दल हांव खरोखरूच तुमचो आभारी आसा आनी देव बरें करूं.